फेरीबोटीचो जो तिकेट फेराचो जो विशय आहा हय. तेजेर खूब ओपोजूय जालो, इवन विदीन पार्टी जालो. सो आतां अश्यो बातम्यो हं. येवपाक लागल्या की ते रिव्हर्स करतले म्हूण डिसिजन. तुमचे कडल्यान कितें प्रपोजल केल्यार रिव्हर्स करपाक काय ना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन म्हजी उलोवणी जाल्ली आसा. हां. कारण मुख्यमंत्र्या कडेन खुबशे गेल्ले आसात लोक रिवर्ट जावं बाकीचे. हांवें पळयलां ते पेपरांनीच पळयल्लें आसा. म्हजे कडेन प्रेमेंद्र शेट आयिल्लो कळ्ळें न्ही. ओके. जेन्ना हांवें तांकां सांगलें की ही जे फेर आसा हें खूब ना आनी ताका कन्विन्स केल्लें की आमकां बरी सेवा दिवपा खातीर आमकां कांय गोश्टी गजाली करच्यो पडटात. कारण आयज सगळे मान्य करतात की सरकाराक रेव्हेन्यू आसा तो 70 लाख येता आनी आमचो एक्सपेन्सीस जाता तो 45 ते 50 लाख. आमकां रेव्हेन्यू जनरेशन कांय जायना आनी आमी ताजेर कांय उपाय योजना करनात डिपार्टमेंटा. अशें फायनान्स डिपार्टमेंटा कडच्यान आमकां कळीत केल्लें वता. डिसिजन हांवें सांगलां की चीफ मिनिस्टर, कारण म्हजे कडेन तशें कांय आयलें ना. आनी तुमी प्रपोजूय करूना फाटीं घेवपाचें. ना हांवें प्रपोज सांगला चीफ मिनिस्टरा कडेन सांगला की चीफ मिनिस्टरान म्हाका हाचेर स्पश्टीकरण मागिल्लें. चीफ मिनिस्टराक सांगला तुमकां निर्णय जो योग्य आसा ₹150 भरपाची ताकद आमचे मदीं ना अशें दिसता जर जाय जाल्यार ती माफ करा म्हणून ते. हो पॉलिटिकल विरोध न्ही तो. मजगतीं गोंय काँग्रेसीन वाडिल्ल्या फेरी तिकेटीक विरोध केला. हे कॅल्क्युलेशन पळया तुमी. हे कॅल्क्युलेशन ते सरकार म्हणटले कितें ₹5 ₹10 वाडयल्या मरे कांय न्हू म्हणटले. पण जे ट्रिपी जातले पळय ते एकट्याक ₹100 पडटले. The people of Goa were crying out to them on doing proper roads, which were like the major roads outside the district hospital at that Kadamba roundabout, but they ignored it. But when it was their time, they did it. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.